10वें स्तोत्र. कित्याक म्हूण सर्वेस्परा इतलो पयस रावताय? आंकांताच्या वेळार कित्याक म्हूण लिपताय? नोश्ट्यांचें घोर गोरिबाक गिरासता, दुसऱ्यांनी येवजिल्ले नाड बुदीक तो सांपडटा. आपणाक जाय आसलें तशेंच जाता अशें चिंतून नश्ट मनीस बोडाय दाखयता. आपस्वार्थी मनीस सर्वेस्पराची करता निंदा आनी बेपरवा. ताचो राग थंय वयर चलत म्हाका तो खंयचो खास्त लायतलो? देव आनी खंय रे? असलींच चिंतनां घोळटात ताच्या मनांत. वाटेर आड मेळ्ळी नासतना तो चलता. तुजी नीत आसा म्हूण ताच्या मनांत नाच. आपल्या दुस्मानाक तो कांयच न्हय करता. म्हाका आलयतलो कोण ना. म्हजेर निर्भाग कदींच येवचें ना अशें तो चिंतीत आसा. लोबाड्यो आनी जुलूम इतल्यानूच ताचें तोंड भरलां. ताचे जिबे पोंदा पिडापीड आनी कुसडेपण. लोव्या मदें धोड्याक रावता. लिपचोऱ्यां तो निरपराध्यांक जिवेशी मारता. निराधारी खंयच्यान आपल्या चोपक्यांत पडटलो तें दोळ्यांक तेल लावन तो पळयोनूच आसा. धोळींत गपचूप रावलोल्या शिवां भाशेन तो धोड्याक रावता. धोड्याक रावलोलो तो झोंपय मारता. झोंपय मारिना फुडें ताका आपल्या जाळांत धरून व्हरता. उकोड्ड्यां बसून तो उडकी मारून आयतो जाला आनी निराधारी बाबडो ताच्या ताब्यांत पडटा. देव विसरलो. देवाचें तोंड लिपलां. देवाक आमचें खंय दिसता रे? अशें तो आपल्या मनांत चिंतता. आतां तरी उठ सर्वेस्परा, तुजो हात उबार देवा. गोरिबांक विसरूं नाका. कित्याक म्हूण नश्ट मनीस देवाची खेबाडां करता? तो म्हाका खास्त खंयचो लायतलो? काळजान ताणें अशें कित्याक चिंतचें? पूण खरेंच कोश्ट आनी दुखां तुवें देखल्याय. तूं तीं पळयताय आनी तुज्या हातांत घेताय. जुलूम भोगता तो आपलो जीव तुज्या हातांत सोडटा. अनाथ भुरग्यांचो आदारी तूंच एकलो. खोट्या नश्ट्या मनशाचें बोळ मोडून उडय. ताच्या नश्टेपणाक खास्त लाय. ताची सावळी लेगून धरूं नाका. आयज आनी सदांकाळ सर्वेस्पर एकलोच राजा. ताचे राजवडकेंतलो अनभावार्थी लोक नाच जातलो. सर्वेस्परा, गोरिबांचें मागणें तुज्या कानांत पडटाच तांच्या काळजांक तूं धीर दिताय. तांकां तूं कान दिताय कारण अनाथांचे आनी जुलूम भोगतल्यांचे हक तूं ज्ञानीत करून सांबाळटाय. असो दोत्तोरेवेलो मनीस आपल्या पेल्याक आनीक भेंकडावंक शकचो ना. देवाचें उतर हें.